तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांसो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवांसो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. आरोग तू आत्म्याचो, सुवर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. दारोग तू आत्म्याचो, सुवर सोडवणेचो. आखी रोजनी तुजो लोयताय, तूच म्हजो राजा. कृपाकाकू तू पोटवाटाय, देवीक जिवितान बोरला. आखी रोजनी तुजो लोयताय, तूच म्हजो राजा. कृपाकाकू तू पोटवाटाय, देवीक जिवितान बोरताय. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. आरोग तू आत्म्याचो, सुवर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. आरोग तू आत्म्याचो, सुवर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. आरोग तू आत्म्याचो, सुवर सोडवणेचो. जेजू तू मोग जीवो, तूच दारोग आमच्या जिविताचो. तुजेशी धावून आमी आयल्या जेजू, कित्याक सगळें बरेपण तुजेशी आसा. तूं शांतीची झर, तूं सगळे कृपेची झर. तूं आमच्या जिविताचो कुंवर. तूंच जेजू सगळ्या पिडांक इलाज. तूंच जेजू सगळ्या प्रश्नाचो जबाब. देखून हे सांजे नव्यान तुजेशी दुनिया आमी धांवून आयल्या. हे सांजे तुझ्या पांयाशी वेळ सारूंक, तुका पोरनिपाट करूंक, तुका नमस्कार करूंक. आमचें जिवीत तुझ्या हातान घालूंक, आमचे उचांबळायेक तुझे सवें शांतताय सोदूंक
आमच्या प्रश्नाक तुझ्या पांया लागीं जाबाब घेवंक, आमच्या घुसपा गुंदळाक तुझे लागीं सुटावे करूंक, एकाच उतरान जेजू मोघाळा तुझे बरोबर हो वेळ सारूंक आमी हो वेळ काडून आजीर जाल्या. भोव पवित्र संस्कारान खरो जिवो जेजू आसा म्हूण आमी सत मानता. दुनिया तूं खरेपणी ह्या वेळार ह्या पवित्र संस्कारान म्हजे पासत आजीर जालाय म्हूण हांव सत मानता. Lord, I believe that you are truly present right over here in the most blessed sacrament, and I am here to worship you, to adore you, to be with you. याच पासत सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतीन तुकाच म्हज्या दुनिया देवा, तुकाच म्हज्या जेजू म्हजी मान खोल बागावन हांव पुर्निपाट आनी नमस्कार करता. Lord, I adore you and I worship you in all humility, with all my heart, with all my soul, with all my strength. I worship you and I adore you, and I bow down my head in adoration. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Oi Jesus, soglia karzan, soglia monan. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. सगळ्या पिडेवंतां पासत भेटयल्लो हो दीस वर्ल्ड डे फॉर द सीक. सगळीं जी पिडेस्त आसात, कुडीची पिडा वो मनाची पिडा वो काळजाची पिडा, दुनिया ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. All those who are sick, all those who have ill health, physical health, mental health, emotional health, जांकां आमी वळखता तांकां दुनिया तुज्या पांयाशी हाडटा. जायत्यांनी दुनिया आमकां सांगलां म्हजे पासत माग, जरूय ह्या वेळार तांची नांवां आमी घेना. सगळीं जी खालतिकायेन तुजे लागीं मागतात आपणाक बरी कर म्हूण, तांकां सगल्यांक दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. जायत्या जाणांक आमी वळखच ना, आमकां घोडे खबर पासून ना. ती आमची ओळखीची न्हय, ती आमची सोयरी न्हय, पूण दुनिया ती बरी नात. तांची भलायकी बिगडल्या, कुडीची, मनाची, काळजाची भलायकी बिगडल्या.
तांकां सगल्यांक दुनिया ह्या वेळार आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आयज हाडटा. सगळीं जी कोण पिडेस्तांची चाकरी आनी सेवा करतात, इलाज दितल्या दोतोरांक, परामर्श करतल्या नर्सींक, सगल्यो सुविधा दितल्या हेल्थ व्हॉलंटियर्स, सांगात दितल्या घरच्यांक, वेगवेगळे तरेन भलायके पासत वावरतल्यांक दुनिया ह्या आयच्या दिसा तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. लुड्स सायबिणीची आयज आमी परब करतना दुनिया ह्या सगळ्या पिडेस्तांक आनी पिडेस्तांची चाकरी करतल्यांक तुज्या पांयाशी दुनिया आमी हाडटा. ह्या पिडेवंतांक भेटयल्ल्या दिसाक दुनिया आमचो पिडेवंत समाज आमी तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. The sick society, the society that has been infected by various diseases, social diseases as well as medical diseases. सगळ्या आमच्या समाजाक, जखमी जाल्ल्या आमच्या समाजाक दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. आयज आमची राजकी भलायकी, पॉलिटिकल हेल्थ, व जी आमकां पॉलिटिकल पिडा जाल्या, जी आमची भलायकी राजकी मळार बिगडल्या, ती दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. तुज्या पांयाशी आमी हाडटा आमच्या राज्यांत आसलेल्या सगळ्या नागरिकांक, all the citizens, Lord, at your feet. Those who are responsible for this political sickness, social sickness. आमी तुज्या पांयाशी हाडटा दुनिया सगळे आमचे वडील, राजकी वडील, politicians who might be the victims of this ill health, ill political health. हो जायते पावटी ते घडये जबाबदार ही आमची भलायकी बिगडपाक, जावं तांणी मुखार घातलेल्यो पॉलिसीज आसात तांकां लागून व तांचे खासगी जिविताक लागून, व ज्या प्रमाणान व जे तरेन परजेक ते वागयतात, वापुरतात, ताका लागून हे सगळ्या आमच्या राजकी वडिलांक दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. आनी आयज सगळ्या पिडेवंतां पासत मागता आसतना दुनिया खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत आनीक हेर 4 राज्यांनी जेन्ना एलिसांवां जावपाचीं आसात, तेन्ना हो आख्खो एलिसांवाचो वावर, this entire activity or event of elections, दुनिया आमी तुज्या पांयाशी हाडटा. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender
दुनिया आमी आमकांच तुज्या हातान तुज्या पांयाशी आमी हाडटा सगली परिस्थिती दुनिया आमी आमकांच तुज्या पांयाशी अर्पिता सगली आमची परिस्थिती हो करून आमची भलायकी बिगाडपाची परिस्थिती तुज्या पांयाशी हाडटा We surrender, Lord. We don't know what is happening. We cannot control what is happening, Lord. आमच्यान ते हाताळूंक जायना. तुझ्या हातान घालता दुनिया. We surrender, Lord. Humbly we surrender. I surrender. मानून घे दुनिया आमकां समजून घे आमकां राखून दवर आमकां दुनिया We surrender. Yes, Lord, we surrender. सगळें तुकाच समर्पित हांव दुनिया तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां ह्या वेळार दी दुनिया जें कितें आमकां समजना तें तुज्या आत्म्या वरवीं समजूंक आमची मनां उजवाडाय दुनिया तुजो आत्मो ह्या उस्कारांतल्यान आमचे भितर सरून दी जो उस्कार आमी भितर घेता हांव दुनिया जेजू ह्या उस्कारांतल्यान तुजो आत्मो आमचे भितर सोड तूच आमचो सोमी आमचो धनी तूं आमचो राजा तूच आमचो उजवाड दुनिया तूच आमच्या सुवाद गेल्ल्या जिविताचो स्वाद जेजू तूच जेजू आमच्या भियेल्ल्या काळजांक घोटाय तूच जेजू आमच्या उचांबोड जाल्ल्या जिविताक शांतताय
ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजू तुका पळयोवंक आनी तुका बगूंक आमकां भाग आयच्या दिसाक फावो कर. Make us worthy, Lord, to feel your presence in the most blessed sacrament, to see you. Open our eyes, Lord. वेगवेगळे तरेची पिडा जाता जाल्यार आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. आमची कुडीची पिडा, our physical illnesses, वेगवेगळे तरेची ती आसा. आमची मनाची पिडा, our mental illnesses, जाका जाता ताच्या ताब्यान कांयच ना. वो आमची समाजीक पिडा, वेगवेगळ्या मनशांक लागून, आमच्या पातकाक लागून. थोडोसो वेळ ह्या असल्या पिडांचेर आमी आमचो नियाळ करुया. जेजूक दाखोवया जेजू आयज आमच्या समाजान असले तरेच्यो पिडा आसात. तुमकां दिसता ते भाशेन हो तुमचो नियाळ जावं दी. जेजूचेर नदर दवरून हो आमचो नियाळ ह्या वेगवेगळ्या पिडां विशीं जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. मनाची पिडा. आज आमी पिडेवंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास करता. पूण पयले सुवाते सोबया आमचोच उगडास करूंक आमकां करपा दी. मनाची पिडा आमचे भितर खोल रिगलेली आसा. वळेक हे मनाचे पिडेक लागून जायते फावटी आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या जिवितान उदरूस हाडटात आमी. हे मनाचे पिडेक लागून म्हज्या आनी म्हज्या भावा भयणां मदें दुस्मानकाय वाडयता हांव जेजू. हे मनाचे पिडेक लागून समाजांत दुस्पोट आनी शांती नासलेलो समाज करूंक हांव वावुरता. हे मनाचे पिडेक लागून कुडीक दुबाव, राग, दुसऱ्यांचे विंगास घेवप,
दुसऱ्यांक खाला उडोवप हे म्हजे भितर खोल रिगून आसा. हे मोनाचे पिडेक लागून सोम्या म्हाका कितें फायद्याक पडटलें हें जायते फावटी चिंतून हांव म्हजें जिवीत सारतां. हे मोनाचे पिडेक लागून म्हजी उदारगत जावपाची जायते फावटी अर्दे वाटेकूच उरता. हे मोनाचे पिडेक लागून सोम्या बरें आसा तें चिंतूंक हांव विसरता. I forget to become positive in my life. I'm all the time pessimistic. I'm all the time negative. And I give up. बगूस म्हाका ही म्हजी मोनाची पिडा कितलेच फावटी म्हजी असोकताय कशी जावन गेल्या. गुडेक हांव वायट वस्तूंक सांपडलां. विकारी वखदां हांव घेता जाय. गुडेक हांव वायट उतरां उलयता, वायट पळयता, वायट करण्यो आदारता. म्हजी मोनाची पिडा म्हजी असोकताय जाता. सोडून दिवंक हांव सोदतां सोम्या तुजो आदार म्हाका जावो. म्हज्या भावा भयणांचे म्हाका तेंको फावो. पूण गुडेक हांव स्वार्थीपणानूच हें सोदतां कित्याक म्हाका जाय म्हजें नांव बरें उरलेलें. पूण हांव दुसऱ्यांक धुमाडो दिता, दुसऱ्याचें नांव विबाडटा, दुसऱ्याचेर वायट उलयता, दुसऱ्याचेर गाराणें घालता, दुसऱ्यांक खाला उडयता. तेन्ना जायत कुडीन हांव चिंतिना. मोनाचे पिडेक लागून गुडेक उदारगत म्हजी जावपाची ती तूं म्हाका दर दिसाक तुज्या उतरान जागोयताय, उजवाडाक हाडटाय. गुडेक हांव म्हज्याच चिंतनांनी गूल जाल्लो आसा. हे म्हजे मोनाचे पिडेक लागून जायतो बोबाड चलता. म्हजें मन उक्तें ना, म्हजे विचार उक्ते नात. म्हजे निर्णय सायबा हांव आजून पर्यंत घेवंक सोदिना. हांकडेन भियोन दुसरो म्हाका कितें म्हणटलो, दुसरो वेता थंय हांव सायबा वेता. हांव चिंतिना हांव कितें करता पळय तें. ही म्हजी मोनाची पिडा जायते फावटी म्हाका दुर्दैवेक पावयता. इतलें आसुनूय हांव फकत म्हजो फायदो, म्हाका कोण पयशे दितलो, म्हाका कसो ताचो उपयोग करूंक मेळटलो, हांवें कशें म्हजें कितें आसा तें करून काम घेवचें हें हांव चिंतूंक पडटा. बोगूस आमकां कित्याक गुडेक हांवें सोडून दिवंक ना. आजून हांव घोट मनान धरून आसा. म्हाका मेळटलें, म्हाका आस आसा. आजून म्हजे मोतीन रिगो ना सायबा. उदारपण म्हाका दी. उदीक म्हाका उजवाडाय. उदीक म्हजें मन सायबा तुका हांव समर्पितां. तेन्ना तुज्या पांयां तोडा सायबा तें हांव दवरतां. म्हाका सायबा तुज्या उजवाडान भर. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो. तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो. सोंसले त्रास भोगले
सादीन मालवलो तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संवसाराची शांती पसरून मनीसादी मालवलो. एक तरणाट्याच्या जिवितान विगाडी वखदाची पिडा, सोऱ्याची पिडा, पैशाची पिडा, आणि असलेच जायते तरेची पिडा. भोव करून जेन्ना एक तरणाटो आपले शिकप करून कामाक लागता, ताच्या जिवितान जायत्यो टार्गेट्स असतात, जायतो प्रेशर असता. घोडे तो एक गरीब फामिलींतलो बरें शिकप करून आपल्या आनी आपल्या फुडारा पासत जायते चिंतिल्ले आसता. पूण जायते पावटी आपले येवजणे प्रमाणे जे घडना तेन्ना तो भोव दुखी जाता, भोव उत्सांबळ जाता. सारक्या मार्गार रावन कश्ट करून बरें चिंतून पासून हांवें येवजिलां तशें कित्याक जायना हें चिंता. आनी कांय पावटी ह्याच कारणां लागून तो विगाडी वखदाच्या पिडेन सांपडटा, वो सोऱ्यान बुलवता आनी सोऱ्याचे पिडेक सांपडटा. भोव मोगाळ जेजू, आयज असलीं जायतीं तरणाटीं आसात. घोडे तांचें मन साप, तांकां हे विगाडी वखदाचे वो सोळ्याचे पिडेंत बुडोवंक नाका. पूण कितें करचें? द सिट्युएशन इज लायक दॅट. जायतीं तरणाटीं पयशाचे आशेचे पिडेंत पडटात. सगल्यांक पयशांची गरज, सगळीं कश्ट करतात, त्रास घेतात. जायते पावटेक ह्याच तरणाट्याक उजार करून पयशाचे आशेन तांकां फटयता. पयशे दिवन कॉलेजींत तावन तांकां विकती घेतात. घडये जावं ते पयशे, सोरो वो ड्रग्स.
मोगाला जेसू असल्या तरणाट्याक न्हूच असल्या पूण सगल्या तरणाट्याक तुज्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. आपणाकूच विकून हे पिडेत सापणो आयज जायते तरणाट्यांनी आपलें जिवीत आनी आपलो फुडार काडोखात घातला. ह्या तरणाट्याच्या जिवितान तूं उजवाड घाल. भोव करून जायते पॉलिटिशियन आपणाच्या फायद्या लागून ह्या तरणाट्याक पयशे दिवन सोरो दिवन आपल्याच्या ताब्यान करतात. दे हॅव कंट्रोल ओवर देम. तांकां कॉलेजीन तावन विकते घेतात. आनी जेन्ना तरणाटे हातूंतले भायर सरोंक सोदतात तेन्ना तांकां ब्लॅकमेल करतात. तेन्ना तांकां धमकी दितात. मोगाला जेसू ह्या संवसारांत पयशे सगळेंच न्हू. हे आमच्या तरणाट्याच्या मोनतीत घाल. आपणा कडेन जें कितें आसा, आपणाक जे कितें गूण दिल्यात तातूंत ते वेव्हारांत घालून तांचो बरो उपयोग करून एक सुखेश जिवीत जिवंक आमचें मन उजवाडय आनी आमकां सगल्याक हे पिडेंतले बरी कर. कलेचो तूं व्हड पुजारी, कौलाचीच केली धर्तरी. कलेचो तूं व्हड पुजारी, कौलाचीच केली धर्तरी. शांततायेचे बिरुजो माये मोगाचो व्हड झुजारी. संवसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मावलो. तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संवसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मावलो. It is difficult to be sick, suffering from any type of illness, especially when the illness lasts for a very long time. Sometimes a sickness can lead to even death. And that is why it is important that we use our time wisely during these difficult times, during these times of suffering, to remain with God. Here is a short prayer for the sick, asking God to heal them. But most of all,
to bring them closer to God Himself. Heal your servants, O Lord, who are sick and who put their trust in you. Send them help, O Lord, and comfort them from your holy place. O Almighty and everlasting God, hear us on behalf of your servants who are sick, for whom we humbly beg the help of your mercy, that their health being restored to them, they may render thanks to you. Amen. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नावान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो. ओय दुनिया आमी तुका उलो मारता, आमच्या सगळ्या अवघडायेंत आमी तुका उलो मारता, आमचे पिडे शिडेंत आमी तुका उलो मारता. दुनिया आमी तुका उलो मारता तेन्ना तुजें आयकूंक आमी रावता. We expect an answer. Lord, we expect a direction. तुझ्या मार्गदर्शनाक रावता. आयज ही सगळे तरेची पिडा शिडा आमचे भोंवतणी जेन्ना आसा तेन्ना असल्याच वातावरणान आमचे पासत आमच्या फुडारा पासत मोठे निर्णय करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. We need to make big decisions. आनी खरेपणी आमच्या जिवितांत आमी जरी तर हे निर्णय घेतले जाल्यार दुनिया तुज्या उतराची आमकां गरज. पिडे शिडे वेळार तूं कितें करताय? आमी घुसपा गुंदळाक सांपडत तेन्ना तूं आमचे पासत कितें करताय? तूं उलय जेसू, तुजें उतर आमच्या कानार सादय, तुजें उतर आमच्या दोळ्या मुखार उक्तें करून दाखय. तुज्या उतराक आमचे कान उगड, उलय सोम्या, तुजी चाकरां आयकतात. Master, who did sin? This man or his parents said he was born blind. Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work.
As long as I am in the world, I am the light of the world. Go. Wash in the pool of Siloam. Is this not he that sat and begged? This is he. No, he is like him. I am he. How were thine eyes opened? A man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Where is he? I know not. How did you receive your sight? He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see. This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. How can a man that is a sinner do such miracles? What sayest thou of him? That he hath opened thine eyes? He is a prophet. Go bring his parents. Is this your son, who thou sayest was born blind? How then doth he now see? We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not. Or who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. Give God the praise. We know that this man Jesus is a sinner. Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. What did he to thee? How opened he thine eyes? I have told you already, and you did not hear. Wherefore would you hear it again? Will you also be his disciples? Thou art his disciple. We are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not from whence he is. Why, herein is a marvelous thing, that you know not from whence he is. And yet he hath opened mine eyes. Now we know that God heareth not sinners,
But if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he heareth. Since the world began, was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind? If this man were not of God, he could do nothing. Thou wast altogether born in sin, and dost thou teach us? Dost thou believe on the Son of God? Who is he, Lord, that I might believe on him? Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. Lord, I believe. For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Are we blind also? If ye were blind, ye should have no sin. But now ye say, we see. Therefore your sin remaineth. जेसू, तुजी सवे आमी आयल्या, तुजें उतर आमी आयकता, तुजी ओचोरी आमी पळयता. सगळ्या पिडा मदें कुड्डेपण आतांच आमी आमचे मुखार दवरलेल्या ह्या शुभ वर्तमानान जेसू ह्या कुड्ड्या मनशाची नदर तुवें परतून दिल्याय. शुभ वर्तमानान आनिकूय जायते कडेन तूं जेजू कुड्ड्यांक बरें करताय तें आमी पळयता, आयकता, वाचता. थोडी पावटी तुजो हात लावन, थोडी पावटी ही जमणीची माती वापरून आतांच आमी पळयल्ल्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्या भागान उदका वरवीं हें कुड्डेपण पयस केलें, नदर दिली, नवी दिशा दिली. आनी अशें करता आसतना दुनिया आमकां जायत्यो वस्तू तुवें शिकयल्यात. भोव करून आमच्या समाजांत जें कितें बरें आसा तें पळोवंक आमी कितले पावटी निभर मनाची, निभर काळजाची, दोळे आसूनय आमी कुड्डी जाल्ल्या भशेन थोडे पावटी बरेपण आमच्यान पळोवंक जायना. दुसऱ्यांनी केल्लें बरेपण तें जाता तितलें खाला घालूंक आमी वावुरता. कोणाच्यान आपली जबाबदारी घेवंक जाता. हो कुड्डो ताच्या आवय बापायक जेन्ना हाडली आनी तांकां विचारलें, तुमचो पूत कुड्डो जाल्लो, जल्मल्लो, ताका नदर कशी आयली? काय बरो जबाब त्या आवयचो. ही इज ऑफ एज, ताका ताची पिराय आसा, ताकाच विचारात. ही कॅन टेक हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपल्या जिविताची जबाबदारी समजतल्या या वाडलेल्या भुरग्याक ताकाच तुम्ही विचारा. जेसू
आमचें कुड्डेपण पयस जातलें जाल्यार आमची जबाबदारी आमी पाळपाक गरज. बो करून आमी जी कोण पिरायेचीं जाल्यात, those who have come of age, दुनिया आमच्या राज्यान जांकां 18 वर्सां जालीं ती पिरायेचीं जालीं अशें आमी म्हणटा. आनी ह्या पासत जबाबदारी कुड्डेपणांतलीं भायर सरूंक तुजो आदार आसाच जाल्यार आमची काळजां निबोर, आमची मनां निबोर करूंक आमकां फावो करिनाका. त्या कुड्ड्यान आपली जबाबदारी घेवन आपणाचे दोळे उगडलेले त्या सोमयाशी पावलोच. हो सोमी ताका सोदून ताचेशी पावलो, पूण आपणाक मेळिल्ली नदर घेवन तो जेजूशी गेलो. जेजू आमकांय सगल्यांक आयज नदर गरज, नदरेची गरज. आमकां पळोवंक समजूंक, आमी घुसपा गुंदळाक सांपडना जावंक भोव करून जेन्ना वेगवेगळे तरेचे पिडेंत आमकां दुखडीत आसात, हो समाज आमकां कुड्डेपणान दुखळटा, पळोवन पळोवन आमकां दिसना, आयकून आयकून आमकां समजना. आनी ह्या पासत पदवे फाटल्यान आमी धांवलेलीं आसा. ह्या पासत भिरांत आमकां दिसता. ह्याच पासत आमचे निर्णय घेवंक आमी पिरायेचीं जाल्लीं आसतनाय आमच्यान घडना. दुनिया सगळें गैर गैर कशें जालां. आमच्या मनाचेर धुंवर आयला, उजवाड पयस जाला. देखून दुनिया नव्यान तुजी आमकां गरज. आमकां हात लावंक, आमकां नदर दिवंक, आमचें जिवीत उजवाडाचें करूंक, आमच्या मनांक, आमच्या काळजांक हो उजवाड दाखोवंक, आमच्या दोळ्यांनी सत्य पळोवंक, तें समजूंक. भो करून दुनिया ह्या आयचे परिस्थितीन जेन्ना आमी मागता आमच्या एलिसांवां पासून, कित्याक हे पावटीक ही आमची एलिसांवां चड मारेकार कशीं दिसतात, घुसपा गुंदळाचीं दिसता. कितें जाता कांयच कळना. तेच बरोबर बरे राजवटकी चलोवपी आमकां जाय, बरे राजकी फुडारी आमकां जाय आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. देखूनच दुनिया हे भिरांतीन आमकां कुड्डी जावंक दिनाका. हेच मनान धरून तुजे लागीं आमी मागता. पवित्र पुस्तकान तुजे मुखार जायती मागणी उबारलेली आसा. जुडिताच्या पुस्तकान 9व्या वेस्वरान 11वी आनी 12वी वड खेरीत भाशेन आमचो आख्खो विस्वास दुनिया तुजेर आसा म्हूण जाहीर करता आनी मागणें करता. ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद आमी मागता आसतना हेच मागणें आमी उबारूंक सोदता. हे मागणें सगळ्या आमच्या उमेदवारां पासत, भोव करून जे प्रमाणीक आसात, जांकां तुवें वेंचून काडल्यात, फावो ते परी आमचें राज्य फुडें व्हरूंक तुज्या मना सारके ते आसात, असल्या उमेदवारां पासत खेरीत भाशेन हे मागणी आमी उबारता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ, तुजे येवजणेन तांकां मुखार हाड. आमच्या दोळ्यांक ते दाखय, आमच्या मनांक ते समजुशे कर. तुजें बळ कितलें जण आसात ताचेर दल्ललें ना. न्हय म्हूण बळवंत मनशांचेर तुजी सक्ती ना, कित्याक
तूं ल्हान खालत्यांचो देव, जुलुमांक सांपडलेल्यांचो आधार, दुबळ्यांचो आलाशिरो, सोडलेल्यांचो आसरो, निर्शेल्ल्यांचो तारूक. म्हज्या पुर्वजांच्या देवा आयक, इस्रायेलाच्या दायजाच्या देवा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, उदकांच्या रुचणारा, सगळे सृश्टीच्या राजा, म्हजें प्रार्थन आयक. ह्या वेळार तुजें मागणें, तुजें प्रार्थन तुज्या देवा मुखार दवर. जावं तें पिडेस्तां पासत, भलायकी बिगडलेल्यां पासत, जावं आमच्या पिडेस्त समाजा पासत ओ पिडेस्त राजकारणां पासत, तुजें मागणें दवर देवा मुखार, तुजें प्रार्थन दवर देवा मुखार. हे वेंचणुकेक आमी तयार जाता आसतना हेंच मागणें जुडिताच्या पुस्तकांतलें 9व्या स्वरान 11वी आनी 12वी वडीन मेळटा तें आमी म्हणुया. म्हजे फाटल्यान तुमी तें म्हणचें. सगल्या आमच्या उमेदवारां पासत हे मागणें आमी करुया. आय विल प्रे फॉर माय कॅन्डिडेट. I will pray for my constituency. I will pray for my state. म्हज्या उमेदवारा पासत दुनिया हांव हें मागणें तुका उबारतां. म्हज्या मतदार संघा पासत दुनिया हें मागणें तुका उबारतां. म्हज्या गोंयच्या राजा पासत दुनिया हें मागणें हांव तुका उबारतां. म्हजे फाटल्यान म्हणचें, तुजें बळ, तुजें बळ कितले जण आसात, कितले जण आसात, ताचेर धरलेलें ना, ताचेर धरलेलें ना. न्हय म्हूण बळवंत मनशांचेर, बोलवंत मनशाचेर तुजी शक्ती ना, तुजी शक्ती ना. कित्याक कित्याक तूं ल्हान खालत्यांचो देव, खालत्यांचो देव, जुलुमांक सांपडलेल्यांचो, जुलुमांक सांपडलेल्यांचो आधार, आधार, दुबळ्यांचो आलाशिरो, दुबळ्यांचो आलाशिरो, सांडलेल्यांचो आसरो, सांडलेल्यांचो आसरो, निर्शेलोल्यांचो तारूक, निर्शेलोल्यांचो तारूक. म्हज्या पुर्वजांच्या देवा, म्हज्या पुर्वजांच्या देवा आयक. आयक. इस्रायेलाच्या दायजाच्या देवा, इस्रायेलाच्या दायजाच्या देवा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, उदकांच्या रुचणारा, उदकाच्या रुचणारा, सगल्या सृश्टीच्या राजा, सगल्या सृश्टीच्या राजा, म्हजें प्रार्थन आयक. म्हजें प्रार्थन आयक. जुडीत हे मागणें करून हॉलोफेर्नेस जो सगळे इस्रायल परचेक नाटक करूंक सोदतालो ताका भेटून गेली, ताचो जीव काडलो, इस्रायल परचेक वाचयली. देवा आमच्या दुनिया, आयज तुजी पर्जा धोक्यांत आसा. आयज तुजी पर्जा तारुणाक रावता. आयज तुजी पर्जा घुसपागोंदळाक सांपडल्या. जाल्यार हेच जुदिताचे मागणें आमी आमचें करता. तूं आमकां पाव, तूं आमकां राख, तूं आमकां सांबाळ. आमच्या राज्याच्या सगळ्या लोकां बरोबर हे वेंचणुकां खातीर मागणें दुनिया आमी तुज्या पांयाशी उबारून तुज्या आशिर्वादाक तयार जाता. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सगली पदवी पदवी तुजे तावन येता. तुजे तावन येता.
संसार संसार तुझे मांडावळी परमणे तुझे मांडावळी परमणे चलोवन व्हरूंक चलोवन व्हरूंक मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून देखून आमी तुका आर्गां दिता जेजूच्या याज्ञिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुझें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुकां समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाडूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळयोवन मोत दिवची ताळणी म्हजे सरशिल्ली पयस कर बापा तुझे मांडावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना परमणे सगळ्या मनशांचे हक्क राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूड एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. आमची सगळी मागणी पिडेस्तां खातीर आनी आमच्या पिडेस्त समाजा खातीर आमी देवाक उबारल्यान तो आमकां आशिर्वाद दिता. हीच आपुरबायेन आनी मोगान ताचो आशिर्वाद घेवया. Jezu, tuż म्हजो राय. Jezu, तुज म्हाका जाय. Alleluja, Jezu, तुज म्हजो राय. Jezu, तुज म्हाका जाय. Jezu, tu mochiwo, umru ci witaco.